आमगेलो तर वतमो देवाक आर्गां दिनवास दिना आनीक जेजू गेल्या काम करून तरी चोल ना आमी पवित्र आत्मो आमचे भितर ना हो सोल आनीक पवित्र आत्मो मेळोन जेजू गेली खबर आमी तरी परगोटनाय जाल्यार येसोली कितलीं वर्सां येयन वयतली आनी गेली हांवें म्हणून जिवीत बदलूं ना पूण हे आतां 4 म्हयने जाले हांव जिवीत बदलून पवित्र जालां तर हें मुगेल्यान फर्स्ट टायम ह्या वर्सा सावन मुगेलें बरें जिवीत म्हज्यान म्हणपा जाता 2021 पवित्र रावन सदांकाल आमी हें काम करपाचें तर आजून कोण पवित्र जालो नाय आतां जाता तितलो बेगीन 21 पूण आतां पवित्र जाये जेन्ना तुमकां हो व्हिडियो मेळटा केन्ना मेळो 21 मेळो 22 मेळो फर्स्ट टायम कोण पडलो काय मेळटा त्या दिसा व्हिडियो हाती पडटा ते दीस तुमी खंयच्या दिसा पडटा त्या दिसा सावन तुमी पवित्र जाय कित्याक आनीक रावपाचो आनीक टायम पेड्ड्यार करपाचो आमकोडे आनीक हातींत टायम ना कित्याक तूं तर वायटांत आहा तूं तर पवित्र ना जाल्यार तुगेल्या हातींत कांय टायम ना तुका खबर ना तुजेर गोडी मरणाची केदों येता ती ओ वायट दुयेंस वो एक्सिडेंट जायन तूं केदों वेजिटेबल देखून जावपाक शकता तें देखून तुका खबर ना आनी आमच्या गोंयकार कातोलिकाचे मतींत एक गैरसमज जालो आहा की देवाचो गूट देव जाणा मरण देवान सुटवे रात्री बरयलां तें कोणाकूच चुकोवना ही सगळीं फकाणां ही आसोल फोट मरण देव बरोवन धाडना देव आमकां हें जिविताचें देणें दिता रचीत आसतना आनीक हें देणें घेवन जो मनीस पवित्र जायन देवाचें काम करता तेका लांब आनंद भरीत जिवीत मेळटा ना जाल्यार तुमी वायटांत लोबदोन ह्यो डायलॉगांचेर तुमगेलें जिवीत काडटाय देवान दिलें देवान व्हेलें ह्यो सगल्यो तियात्रिस्तांगे डायलॉग ह्यो तुमकां तियात्रांत कांतरांनी हिंगा थिंगा आयक येताय कित्याक ते तुमकां पिश्यां काडटाय हें सगलें फकाण हें सगळें फोट सोत म्हणटा तें कितें सोत म्हणटा तें मुगेलें जिवीत म्हज्या हातींत आहा हांव जिवीत देवागे हातीं ना मुगेलें मुगे हातीं आहा देवान म्हाका संवसाराचो धोनी म्हाका रचिला आनीक जेजून संवसार आतां जिखोन गेलो वायटांतलो तर जेजूच्या बारबर रावन पवित्र जायन आमी हें संवसारांतलें कार्य करपाचें आनीक बरें जिवीत आमी लांब जिवीत जियेवपाचें मुगेलें मरण म्हज्या हातींत आहा म्हाका कितलें लांब जियेवपा जाय तें म्हज्या हातींत आहा आनीक जी कोण पवित्र नाय तुमचें जिवीत देंवचार केदोना काबार करतलो तो तुमकां खबर ना तो तुमकां हो 21 मेळ्ळा तो 22 तुमकां तर मेळपा जायो जाल्यार आयज सावन पवित्र जाय केन्ना तुमकां व्हिडियो मेळो आसूं तुमी हितू वर्सां पातकान आसलीं आसूं तें सगळें सोंडियाय आनी आयज पवित्र जाय आनीक 22 न्ही तुमकां आनीक लांब 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 जिवीत गॅरंटेड सारकें हें सगळें दुबावान रावन भिरांतेन कोवीड जायन मरत काय आनी कितें एटॅक येवन मरत काय आनी कितें एक्सिडेंट जायन मरत काय हें आमकां कांय नाका हें देवा गेलें न्ही हें सगळें देंवसरा गेलें पूण आमकां संवसाराचे वस्तूंनी हे तियात्रांनी हे विसिडींनी आनीक हे कॉमेडींनी आमचीं मनां घुस्पायलें आनीक ते पड कितें सांगताय तें आमी घेवन बसताय देवाचें जिवीत म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत आहा सुटवे रात्री निर्मला तें कोणाकूच चुकोना मरण देवान निर्मिला सुटवे रात्रीक आनीक देवाचो गूठ देव जाणा बऱ्या मनशाक देव आपयता कित्याक सर्गीच्या राज्यांत बऱ्या मनशाची गरज आहा तेका लागून बरीं मनशां ल्हान इदादीचेर मरताय तीं सगळीं मरोन इफेरना गेलीं हांव सांगता ल्हान इदादीचे पड मेलें तितलीं इफेरनात तीं स्वर्गार व्हरना तेंकां देव तीं आपल्यागे वायट जिवितांत ती इफेरना वयता बेगीन म्हूण तुमगे घरांत कोण भुरगीं मेलें कोण ल्हान मेलें इवन 50 60 70 देखून मेलें तें सगळीं इफेरना 70 म्हळ्यार ओल्ड एज न्ही 120 वर्सां देवान सांगिलां आनीक हेज्या परस चड इदाद आपूण तुमकां दिवपाचो ना आनीक जेजून सांगिलां तुमकां सगल्यांक
एबंडन्स मेळटलें, लायफ इन एबंडन्स, सगळें भरपूर इदार देखून तुमकां चड मेळटली सारकी. तर तुमी पळय कितें उलयताय, तुमकां पळय एक कोण कांतोरिस्त पळय कितें कांतर हितून घालन सांगताय, ती सगळीं फोट फकाणां आनीक तुमी तेंगेलें आयकिलें जाल्यार तुमच्या कोटा आनीक तुमचें निसोणटोन तशेंच तुमच्या आख्या घोराब्याचें आनीक पिळग्यांचें निसोणटोन. तर ह्या नव्या वर्साक तुमी निचेव करयाय, हें सगळें गार्बेज सगळी सोण दियाय, तेंगेले फामिलीकूच तांकां भोग दी. कोण पळय मुट्टाय बुरयताय दाखयताय तांकां तेंगे फामिली भोग दी तें. नाजाल्यार तेंचे पासत मागाय. तुमगे पड घोराब्यांतू कोण हितू बुडलो आहाय हें करपाक वो चोयताय जाल्यार तेंचे पासत मागाय. ती बेगीन तांकां देवाक मागाय भायर सरपाक तांकां कुरपा दी म्हणून. नाजाल्यार रेब्यां म्हूण तीं बेगीन ल्हानपणी मुतलीं आनी मागीर तुमी घरांतू मुटलीं देवाक जाय तें देवान व्हेलें म्हणून. देवान दिलें देवान व्हेलें. हें तुमगे गुन्यांवान माय पायगे गुन्यांवान तुमगे भुरगीं मेलें देवान वयलें न्ही तांकां. तुमकां लागून मेलें तीं. तुमी काण देवाची थापनाकाय सगळें. नाचो कोण ना जाल्यार हांव कोणा कडेन. हें तुमगेलें गोंयकारां गेलें कातोलिकां गेलें. तर हें सगळें आज सान आमी सोडून दिया आनीक 2021 सान आमी जिवीत सारकें बरें फळादीक आनीक लांब लांब जिवीत आमी जियेया. जॉन 8:25 तांणी ताका म्हणलें कोणाकूय जेजूक, तूं कोण तर? जेजून ताका जबाब दिलो, पयलींच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनीक निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तर तुमकां हे कांतराचेर, तियात्राचेर, विसीडीचेर, कॉमेडीचेर कितें कितें गाणें सांगतले. ह्यो त्यो डायलॉग ह्यो तुमकां सगळें घान तुमकां मासालो मान तुमकां फोट्यो सांगोन तुमचे मनाक घुस्पायतले. जेजू म्हणटा हांव पण तेश कोन्ना. तेंच हांव संवसाराक सांगतां. कितें जे सर्गीच्या बापान जेजू सांगिलां. जेजू रोजार करता आसतना सर्गीच्या बाप सर्गीचो बाप ताका पळय कितें शिटकावणी दिता तें शिकोवप जेजू लोकांक शिकयता. तर आमी आतां हें जेजू गेलें आमी शिकताय. आमी आनी भायल कांय शिकनाय. कितें आमगे चालत्या जिवितांत पळय कितें वायट कचरो पळय कितें आहा तो आमी काडपाचो हें आमी शिकताय. तो आमकां कितें कोता कित्या त्रासान घाता आनीक आमगेलें जिवाचें हे कुडीचें निसोणटोन कितें कोन्न कोता तो. हे कुडीक लागोन आमकां संवसारांत चड दीस मेळनाय. कित्याक ही कूड आमी पातकान जियेता. ही आमगेली कूड आहा ती पातकान बुडलो आहा. तेका लागोन ओतम्याक बेगीन कुडींतुलें सोडून वचपा पडटा देंवसार. तुगेले कुडीचें मोरण कोता. तर ओतम्याक देवान रचिल्लो ओतम्याक इफेर्नांत वचोन लासपा पडटा. हेका लागोन एक मनीस तर पवित्र जालो जाल्यार इफेर्नांत व्हडलो दोबाजो जाता. कित्याक एक सांडलेलो मेंढरो पोत्तून मेळ्ळो म्हणून. जे परी तो पूत घर सोडून गेल्लो पोत्तून येयलो ते परी एक मनीस पवित्र जात्रीच सर्गीच्या राज्यांत व्हडली खुशालकाय भोगोता. बरयलो आहा बायबलाचेर. तर आमी पयलेंच तावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तर आतां ते जेजूक विचारताय तूं कोण? तांकां सगळ्यो धरपाच्यो ट्रिक्यो ह्यो. तूं कोण आनी हें सगळें नाटकां पडकोताय ते क्वेशन ते पळय जेजूक विचारताय तीं क्वेशनां तेंगेलें जिवीत बदलपानी. ताका लागून हांवें तुमकां सांगिलां क्वेशनां मोकोडे विचारनाकाय. एक देखून क्वेशन मोकोडे विचारनाकाय. हांव तुमकां साप साप सुबे माजार सांगता. तुम तर कितें मॅसेज घाताय कितें घाताय क्वेशन विचारपाक म्हाका मॅसेज घालनाकाय. जिवीत बदलून दुयेंस कितें करून येयलां तें पयस करपाचें तें विचारय. क्वेशन विचारता तो मनीस केन्ना मुखार पावपाचो ना. कित्याक क्वेशनां सगळीं जेजून आन्सर केलीं ऑलरेडी. जुसां गेलीं पळय क्वेशन आतलीं तितलीं बायबलाचेर आन्सर केलो हांवें बायबलाचेर मोको विचारनाकाय.
सगळीं क्वेश्चनां बायबलाचे सॉल्व केलो हांवें जेजून सांगलें हेंचोय आन्सर सगळ्यांचे दिले आनी क्वेश्चन उरलो न्हय आनी तर क्वेश्चन उरलें जाल्यार तुमी व्हडले नाडांचे पाड तुमी कोण पड क्वेश्चन आहा तुजी मतीं तुका तर आन्सर मेळ्ळो ना जाल्यार तुवें बायबल आचलो ना हो तुगे गुन्यांव बायबल आच ना मुगे प्रवचन हें पळय चलता तें आयकाय तुमकां डेली गांदोळे म्हणलां कित्याक पूण कोरय पूण क्वेश्चन कितें म्हाका येना काय ज्यूस अजून क्वेश्चन विचारीत आहे 2020 वर्सांनी जेजून आन्सर दिले जाल्यार ते अजून क्वेश्चन विचारतात तर तुमी तांचे भाशेन रावाय हितून कांय प्रॉब्लेम ना तुमगेल्यो पिळग्यो म्हाजी तांचे भाशेन अजून हिफारना वचपाच्यो 2020 वर्स जालीं तेगेल्यो पिळग्यो सगल्यो गेल्यो हिफारनात डायरेक्ट आनी ह्या सगळ्यांक गेल्यो नॉन काथोलीक पवित्र पळयनाय ते आनी काथोलिकांगे देखून गेल्यो तेंय सांगत तुमकां हांव तर तुमकां कोणाकू बरें जिवीत संवसारांत जियेन मागीर स्वर्गीच्या राज्यांतूय वचपा जाय जाल्यार एकूच सिस्टम पवित्र जावपाचें सगळ्यांक आमी काथोलिकां पयलीं पवित्र जाया आनी मागीर हेरांक संदी मेळटली ऑटोमॅटीक तुमचे विशीं जायतें सांगचें आनीक निवाडचें आसा पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनीक जें हांवें ताचें कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां तर जें पळय बरयलोलें आहा बायबलांत जेजू प्रवचन करता आसतना तें सगळें देवाचीं उतरां आनीक तीं संवसार कोबार जावप पासून एक देखून उतर हाल्स वचपाचें ना म्हूण तें फळ मेवलो शिवाय तेजो रावपाचो ना त्या उतराचो 27 तो बापाची खबर सांगता म्हूण ती समजूंक नात त्या पासत जेजून म्हणलें तुमी मनशाच्या पुताक उबारतले आतां तेन्ना तुमकां हें कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनीक म्हजेच वस्तुंगी हांव कांय करिना पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां आनीक जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सवे आसा ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां तो अशें जेजू अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी जेजूचेर बावाड दवरलो जेजून सगळ्यांक साप सांगिलां हिंगा 28 आनीक 29 की म्हाका सर्गीच्या बापान धाडला हांव देवा कडसून येयला हिंगा डायरेक्ट आनी एक पाट सांगिलां जो लोक फोट्यो पिशेपणां सांगता जेजू देवा गेलो पूत न्ही जेजू आजून येयलो ना जेजू येवपा आहा ओ जेजू मेलो ना जेजू जिवन जालो ना बायबल फाल्स बायबल करप्ट जाला आनी कितें बायबलाची शिकवण सारकी ना मुठाय तांकां हेंचो हिंगा सारकें साप जेजू सांगता की आपण देव आपण स्वर्गारसान येयला ना जाल्यार कोणाच्यान आंकवार मोरे उदेशी जोलून घेवपाक जायना हेजेरच कळोन येता की जेजू देव म्हणून आनी देवा गेलो पूत म्हणून ही खबर सगळ्यांक आहा की जेजू आंकवार मोरेगेर जल्मलो आनीक तोच तेजो आन्सर सारको सिंपल आन्सर आनीक कांय तकली होडोवपाची जोरोवपाची गरज ना सिंपल आन्सर की जेजू आंकवार मोरेगेर जल्मलो म्हणटच जेजू जावन आसा देव आनीक जेजू जावन आसा देवा गेलो पूत स्वतंत्र आनीक गुलाम मुनीस 31 तर 30 कितें म्हणटा आमकां 31 पाट चोया तो अशें जेजू अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी जेजूचेर बावाड दवरलो कित्याक जेजून तांकां सगळें सांगिलां मुगेल्या बापान पळय म्हाका कितें सांगिलां आनीक हांव रोजार कोत्ता तेन्ना बाप म्हाका पळय कितें सांगता मोकळें उलयता तें हांव काडून तुमकां सगळ्यांक सांगता ताका लागून जेजूचेर लोकांनी बावाड दवरलो जायत लोकांनी बावाड दवरलो तर अशें करून प्रिचींग कोन्न लोकांक मादून घेतरी बावाड दोतरी मागीर मिलाक जाता तेजे उपरांत ही सिस्टम ती गोटी मोतीन दवराय एक पाट तूं पवित्र जालें म्हणटच तें मागीर चालतें जाता तेजेर आनी मागीर व्हडलो दोबाव घालपाचो गरज ना कित्याक तुज्या भितर पवित्र आत्मा आहा आनीक जेजून म्हणलां तूं तर म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार
म्हजें सांगणें आयक. कितें सांगलें जेजून? एकू सांगलें जेजून. जेजून हें सांगलें म्हणटा तें, हें मानामेंत दिलें म्हणटा तो, वचात आनी म्हजी खबर करूंक उठात. हो जेजू गेलो नवो मानामेंत, आनीक हे 10 मानामेंत आहाय ते जेजून पाळले, राखले, सांबाळले, दवरले. आनीक पवित्र रावपाक जाता म्हणून जेजून प्रूफ कोन्न प्रॅक्टिकल 33 इयर्स एंड हाफ जेजू प्रॅक्टिकल कोन्न संवसारान आमकां दाखयलें की सगळ्या मनशाच्यान जिवीतभर पवित्र जिवीत जियेवपाक जाता. तर तुमच्या भुरग्यांक आयज सावन तुमी जाता तितू बेगीन पवित्र कोरय. पयलीं तूं पवित्र जावपा जाय. माय मामा डाडा पयलीं पवित्र जावपा जाय. भुरग्यांक व्हिडिओ मेळ्ळो ना जाल्यार, जरी तर भुरगीं मुगे व्हिडिओ डायरेक्ट आयकोताय जाल्यार तुमी पयलीं पवित्र जाय. मामा डाडाचो होप सोडाय. ती तुमकां आनी केन्ना बरी करपाक पावपा नाय. तुमचें वायट हाडून तेंगेलें जिवीत घोडीन ती बेगीन मरत आनी तुमी रस्त्यार पडत. तर भुरग्यांक पयर व्हिडिओ मुगेलो पावता जाल्यार भुरगीं पयलीं आतां आयज पवित्र जाय आनी मामा डाडा शिकोवया कितें करून रोजार करपाचें आनी तुमी कितें करून रोजार कोताय मुगे व्हिडिओ आयकोन तें तांकां शिकोवयाय. आनीक हो रोजराचो फळ तुमकां सदांकाल तुमच्या जिवितांत उत्तलो आनीक देव तुमचे भितर सदांकाल आसतलो आनीक तुमचें जिवीत एक दीस सुखी आनीक आनंदभरीत जिवीत जातलें भुरग्यांगेलें. मागीर तुमगेली मामा डाडाय मागीर देवांत येतलीं आनी तीं पवित्र जातलीं. हेच कोन्न आमी घोराबो जे कोणाक प्रिचींग मेळटा तेणें पयलो पवित्र जायन आमचो घोराबो जाण एकल्यागे कातोलिकांगे घोराबो साल्वा करपाचो. तुमगेलें हें पडे वायट पडे आहा जिवितांत कचरो पडे आहा तो तुमी सोडून दियाय, बंद कराय. तुमगे घरांत तुमगेले घोराब्यांत वा तुमगेले काम धंद्याचेर पडे कितें देवाचे पडे फाल्स आहा, देवागेल्या 10 मानामेंताचेर पडे फाल्स आहा, तें सगळें बंद कराय. तेजेर तुमकां एक पयशाचो फायदो ना. तेजेर तुमकां लॉस वायट दुयेंस भिकारीपण. तर हें सगळें सोडून दियाय आनीक आयज सावन पवित्र जावाय. पवित्र जावपाक तुमगे पयशे नाका कांय नाका फुकट. तर सगळें वायट आहा तें सोडून दियाय. तुमगेलें घर देण्यांनी आनी आशिर्वादान बदतलें. हातून कसलोच दुबाव ना. हें सत खरें. स्वतंत्र आनीक गुलाम मनीस 31 जॉन 8 आपणाचेर भावाट दवरलो त्या जुदेवाक जेजून मोडलें. म्हळ्यार इस्रायल लोकांक तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शीश जातल्यात आनीक तुमकां सोत कळोन येतलें आनीक सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार म्हळ्यार कितें? तुमी खरेपणी म्हजे शीश जातल्यात आनीक तुमकां सोत कळोन येतलें आनीक सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तर सोत म्हळ्यार कितें? सोत म्हळ्यार देवाचें उतर. जेजून पळय उलयलां तितलें सोत आनीक जें देवान प्रोफेतां कडच्यान पळय जीं उतरां सांगलीं जेजू येवपाचो आहा सगळीं उतरां पळय सांगलोलीं देवागेलीं उतरां सगळीं सोत. आनीक आतां पळय जेजू वो पळय आमचे सगळो आख्खो बायबल आहा आख्खो बायबल सोत. तर हो तर बायबल तुमकां कळोन येयलो जाल्यार बायबल तुमकां स्वतंत्र करतलो. द ट्रूथ वील सेट यू फ्री इंग्लिशीन म्हणटाय. फ्री म्हळ्यार कितें? आतां तुमी हितून तुमकां सांगिलां हें सगळें संवसारांतलें हें गेलें तें गेलें आयकोन हें वायट सगळें तुमी मोतीं घेनाहाय आनीक वय जिवितांत एक दीस वायट जावपाचेंच आनी एक दीस मनीस वायटानूच मरपाचो हें तुमी सारकें तकलेंत भरलोलें आहा. जिवितांत आनी केन्नाच बरें येवपाचें ना. जिवितांत वायटूच बघून वायटानूच त्रासांनी कश्टांनी पिडेंतूच मरपाचें हें आमी सगळ्यांनी दोळ्यांनी चोयलां. आनीक हेंच म्हाकाय घडटलें म्हणून तुमी होच भावार्थ दवरनाहाय की तुमगेलें जिवीत वायटानूच सोंपपाचें आनीक सारकें जिवीत मनजाती भाशेन पिशाच्या सुण्याचे भाशेन जायन तुमी जिवीत एक दीस सोंपोवपाचें हें तुमी सारकें तकल्यांत सेट केलोलें आहा. ही सगळी फोट हें सगळें पळय युट्यूबाचेर चलोलां. हीं कांतरां आनीक ह्यो
आपण हो तो तो हो हो म्हणटा व्हडलो आपण येसलो तेसलो आपल्याक पद आहा हें आहा तें आहा पण म्हणटाय ते व्हडल्या देंवचाराचे देंवचार आनीक तुमकां ते सारके फटयताय. स्टार्टिंगाक सांगिल्ले ते भाशेन तुमकोडे जात जाल्यार तांकां साल्वार कोराय, ना जाल्यार तेंगेले फामिलीचे ते ओडोन येता तें चोयाय दोळ्यांनी. आनीक तुमगेलीं भुरगीं तर तेंच कोताय जाल्यार तुमचेरय तेंच ओडोन येवपाचें. तें आनी चुकपाना. तुमी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातल्यात. रिगून दवरशात जाल्यार म्हळ्यार कितें? दवरशात जाल्यार रिगून म्हळ्यार कितें? जें पळय तूं बायबलाचें आयकोता तें तुवें उतरांनी, वेव्हारांत आनीक तुगेले कोन्यांनी तुगे दीस पडटे जिवितांत तें तुगेलें चालतें उतर जावपा जाय. सदांचेंच तुगेलें जिवीत बायबलाचे पोरमोणें, बायबलाचे उद्देशी, बायबलाच्या उतरांच्या वयल्यान तुमी आमगेलें जिवीत एक एक दीस आमगेलो आमी चलोवपाचो. आमगेले तकलेन न्हय पूण देवाच्या उतराचेर एक एक घडयेक आमी देवाच्या उतरांचो आमी उपयोग करपाचो. एक म्हणटाय रिगून दवरशात जाल्यार तुका कसली भिरांत येयली, कितें जालें तुका दिसोता, तूं मागीर रोखडें उतर देवागेलें उजार कर. जेजून अशें सांगिलां बायबलांत की म्हाका भिवपाची गरज ना, डू नॉट फियर, आय एम विथ यू ऑलवेज. तर हीं चिंतनां पडे येयलें म्हाका भिवपाचीं. ताका हांव आतां तुमकां सगल्यांक वायट चिंतनाक आतां नपयत कोता, शिराप घाता तुमचेर. आतां मोरात, कोडसोरोन वचात म्हजे बोगलेची आनीक एक सेकंड देखून म्हजे बोगले राव नाकात आनीक ती तुमकां सोडून धांवतली. अशें करून आमी एक एक मिनटीक आमी देवागेल्या उतराचो उपयोग करपाचो. तुमी एग्जामी वयताय, तुमी हें करपा जाय. जेजूच्या नांवान म्हजो आज पेपर सारको बरो वयतलो कित्याक पवित्र आत्मो म्हजे भितर आहा आनीक हांव न्हय पूण पवित्र आत्मो पेपर बरयतलो आनीक हांव कसलेंच टेन्शन नासतना हांव पास जातलो. अशें करून सगळे एक एक मिनटीक आमी देवागेल्या उतराचो उपयोग करपाचो. हेका म्हणटाय रिगून दवरशात जाल्यार तुमी खरेपणी म्हजे शिश्य जातल्यात. तर अशें करून तुमी उतराचो उपयोग करून आमी चलोले जाल्यार लोकांक दिश्टी पडटलें की आमी भावार्थान चलताय आनीक आमकां दुस्मान आनीक आमचे जिवितांत वायट कांय आमच्या जिवितांत येयना आमचेर. हें लोकांक दिश्टी पडटलें, तें आनी लिपोवपा जायना. मागीर लोक विचारपा भोंवताय, आरे तुगे जिवीत हितू बरें कशें जातात, आम मरे सारके वयताय तीं होणा पडटाय. अशें करून आमी कातोलीक म्हणटाय तीं पवित्र जातरीच अशें करून जाता आमगे जिवीत. दुसरे लोक येता आनी आमकां विचारता, तुका अशें कशें जाता, आमी मरे वयताय थिंगां आमकां लॉस सगळो लोक आमकां तोपी घाता वयता. कित्याक तुमी ते पयशे तेशे कोण जोडले शिरापांनी एका तेका नागोयन, तो तुमगे ते पयशे उदका वयताय. आनीक तुमकां स्वत कळोन येतलें आनीक स्वत तुमकां स्वतंत्र कोत्तलें. जेन्ना तूं हें प्रवचन आयकोन तूं तर जिवीत बदलता, पवित्र जाता, तेदोणां पवित्र आत्मो तुजे भितर आहा आनीक तुका कांय भियेवपाची गरज ना. तेदोणां तूं सारको स्वतंत्र जालो सगल्या वायटांतलो, गरीबसाणींतलो, पेस्त पिडेंतलो, दुयेंसांतलो, सगल्या विघ्नांतलो आनीक सगल्या आकांतांतलो, बेगीन मरनांतलो आनी गरीबसाणींतलो सगल्यांतलो तूं स्वतंत्र जालो. हेंचो हें तें तूं तर देवागेलो शिश्य जातलो जाल्यार तुज्या भितर कांय वायट आसपाक शिरीपणां. शिस्त म्हळ्यार कितें? दुसऱ्यांक वाट दाखोवपाचो मनीस. जेजूचे भाशेन आय एम द लायट ऑफ द वर्ल्ड. तूं पातकांत, काळोखांत वर भिकारपणांत वर दुसऱ्यांक चिटींग करून तर तूं जियेता जाल्यार तुज्यान दुसऱ्यांक वाट दाखोवपा जायना. तुज्यान वयल्यान तेच्या पांयां धरून वो तांकां ब्लॅक मॅजीक कितें करून तांकां वयल्यान तुवें होंडां उडोवपाचें, हें तुगेलें जिवीत जाता. तर कातोलिकांक देखून तर बरें जिवीत जियेवपा जाय जाल्यार सगळे कातोलिकांनी पवित्र जावपाचें. तुमगेल्यो ह्यो सर्टिफिकेट्यो आहाय त्यो सगळ्यो मिटा मारे. तुमी इगोर्जीन रेजिस्टर जालो आहाय कातोलिकां म्हणून तेजो एक पयशाचो तुमकां फायदो ना. तुमी वायटानूच मरपाचें आनीक सारकें वायट जिवीत तुमी सदांकाल संवसारांत सारपाचें. कित्याक तुमी पवित्र नाय आनीक एक देखून वायट आसल्यार आमी ह्या दिसांनी चोयताय
इदेशें देखून वायट आसल्यार तुजें मरण. तर हितूंतलें सगळें तुमकां तरी सुटका मेळपा जाय. तुमकां तरी फामिलीचे सांगाताका तुमकां बरें जिवीत जियेवपा जाय आनी बरो फुडार चोवपा जायो जाल्यार एकूच निचेव कराय 2021 जे दिसाक म्हजो व्हिडिओ तुमच्या कानार पडटा त्या दिसाक सावन तूं पळय कोण आयकता तो पयलो पवित्र जाव आनी आख्खो तुजे उद्देशी तुजो घोराबो सालवार जातलो. बायबलाचे वेस आहा. आमेन. वर्स 34 जेजून तांकां परतीपाळ केलो. हांव तुमकां स्वता सांगता पातक करतात ती पातकाची गुलाम सदांच गोराब्यांत उरोन पूत तो सदांच गोराब्याचोच. ह्या पासत पूत जोर तुमकां स्वतंत्र करीत तो तुमी खोरेपणी स्वतंत्र जातल्यात. तुमी अब्रामाची सोसोत म्हूण हांव जाणा. तरी म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सोवें देखलां तें हांव सांगतां आनीक जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. जेजू म्हणटा हांव तुमकां सोत सांगतां सगळें आख्खो बायबल म्हळ्यार सोत तो कोणाच्यान चेंज करपाक जायना कित्याक तें देवाचें उतर. जो मनीस म्हणटा तुमकां बायबल चेंज केला कित्याक तांकां दिसता ही हितून शेंबऱ्यांनी पडे ट्रान्सलेशन आहाय ती तांकां स्वता हो बायबल चेंज केला म्हणून. हेसोले पिशे आहाय संवसारांत. देवाचें उतर केन्नाच चेंज करूंक जायना आनी तें केन्नाच बदलचें ना. केदो व्हडलो मनीस केदो व्हडलो टॅररिस्ट देखून येयलो जाल्यार देवागेलें उतर कोणाच्यान चेंज करपाक जायना. देवाचेर आड येवपाक केलोलें तेंगेलें कितें जालें तें चिंत्याय तुमी. लुसिफेर पयलो मनीस सारको एग्जाम्पल. देवाचेर आड येवपाक चिंतलोलें लुसिफेराक सासणाच्या सासणाक इफेर्न आनीक बोणकोण थिंगा आसपाचें उज्यांत. आनीक आतां कोण पळय लुसिफेरा गेली खबर आयकोन आजून कंटिन्यू कोताय. जोरी तर जेजून आमकां सुटका देखून दिली जाल्यार तरी पूण आजून कोण लोक तेंगेल्या धर्माच्या वडिलांचे पिशेपण आयकोन तर जेजूक नाकारून तर चलताय जाल्यार तेंच्या कोटा तेका आनीक बरे दीस संवसारांत चोवपा मेळनाय. तें सारकें गॅरंटेड. स्वर्ग म्हणटू आनी नांव घेयना काय तोंडाक. तर हांव तुमकां स्वता सांगतां पातक करता ती पातकाची गुलामां. तर उतर देवा गेलें म्हळ्यार सोत ट्रू नेवर चेंजिंग एंड कॅनॉट बी चेंज्ड बाय एनीबडी. कित्याक तें देवा गेलें उतर. तो एक नॉवल न्ही खूंय गोलीं बसोन ओ बांयत बसोन बेब्यान बरोवपाचो ना. हिंगा हितूले विटनेस हजारांनी लाखांनी लोक विटनेस आसोन हितूले शेंबऱ्यांनी लोकांन हो प्रॉफेट आनीक शीस म्हणून आसतना हितू लोकांनी तो बरयला. तो एक वन मॅन शो न्ही तुका तियात्र बरयलो यो रे मुगे तियात्र चोय म्हणून ना. ही सगळीं बांयत आसलो बेब्यागे कामां हेर आहाय ती. पूण हें देवा गेलें उतर तेका फूल 100% फूल प्रूफ सगळो A to Z वर्सांचे वरोस आनीक सगळ्यो जेजू गेल्यो पयल्यो पिळगा हुंच्यो आसलेल्यो तेंची सगळीं नांवां सगळें A to Z रिकॉर्ड केलो आहा. आनीक तें सोत खरें तें कोणाच्यानूच बदलूंक जायना. पातक करतात ती पातकांची गुलामां म्हळ्यार कितें स्लेव. गुलाम सदांच गोऱ्याब्यांत उरोना पूण तो सदांच पूत तो सदांच गोऱ्याब्याचोच. तर जेजू देवा गेलो पूत जेजू देव आनीक जेजूचे वरवीं आमी पूत दुवो जाताय जी कातोलिकां पवित्र आहाय ती. आनीक तूं पवित्र जात्रीच तुका देवाचें बरेंपण तुगेल्या जिवितांत दिसपा लागोता येवपा लागोता. आनीक तूं सगल्या वायटांतलो गरीबसाणींतलो लोन डेब्ट तितूलो सगल्यांतलो तूं मेकळो जाता. दुयेंसांतलो मेकळो जाता. तुगेलीं तुगेल्या गोऱ्याब्याचीं सगळीं दुयेंसां सगळीं
तुमकां सोडून वयताय आनी तुमी बरें जिवीत सारताय. कित्याक पूत तो सदांच गोरेबाचोच. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातल्यात. तर जेजू तुमी मानून घेनाय, कातोलीक तुमी जायनाय, ओर कातोलीक तुमी सोडून गेले जाल्यार तुमकां तुमी गुलाम जालो हाय कोणांगलीच गुलाम जालो हाय. हे पडे दुसरे क्रिस्तांवांगेले जोमी आहाय तेंगे तुमी गुलाम जाले. ना जाल्यार पडे कातोलीक पडे नाय दुसरी धर्माचे आहाय ती जाण जाण एकल्या गेल्या शिकोवणे प्रमाणे ती गुलाम जालो हाय. तांकां पडे कोण शिकयता तेंगेली ती गुलामां जालोली आहाय. तांकां संवसारांत 21st देखून सेंच्युरींत लोकांक तांकां गुलामां करून दवरलें. इतुलें मॅटेरियल सोंपेपणी उगतेपणी आतां युट्यूबाचेर प्लस गुगलाचेर टाडाचको मारल्यार फाट करून एक सेकंडा भितर तुगेलो रिजल्ट थिंगा रेडी जाता. तुका पडे कितें दुबाव आहा तो जाण एकल्याच्यान तुगेलो मोतींतलो क्लियर करून तुका बेगीन कातोलीक जावपाक तुका सगल्यांक चान्स आहा आजकाल. इतुलें सोंपें जिवीत जालो आहा 21st सेंच्युरी. कित्याक जेजू येवपाचो जालो तेका लागून जेजून ह्यो सवलत्यो घडोवन हाडल्यो जाता जाल्यार चड लोकांक सर्गीच्या राज्यांत येवपाक. आतां आमी तरी सर्गीच्या राज्यांत या हांव म्हणटा सोडवलो. तुमी तुमगेलें पळय. आमगेलीं पुर्वजां मरोन गेलीं इफेर्नांत. तर तुमी पूण साल्वार जाय म्हजे भाशेन जाता तितुलें बेगीन. ना जाल्यार तुमी जेजू येत म्हूण रावचाय. ना जाल्यार देंवसा तुमगेली विकेट येन्सां उडयत. गुलाम सदांच गोरेब्यांत उरोना. पूत तो सदांच गोरेब्याचोच. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी स्वतंत्र जातल्यात. तर तुमकां पूत स्वतंत्र करीत म्हळ्यार कितें हें जेजूगेलो पळय न्यू टेस्टामेंट आहा तो आयकोन लोकांच्या कानार पडोन हेजी सोजमणी आमी दुसऱ्या दिवन जो मनीस कातोलीक जाता आनी कातोलीक जायन पवित्र जाता आनीक मागीर जेजूचो वावर फुडें वता तो बरें भोगूंक पावतलो संवसारांत. 37 तुमी अब्रामाची संसोत म्हूण हांव जाणा. तर म्हजें उतर तुमचे भितर रिगोना देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आजून जायतो लोक जेजूक मानना. तर तूं जेजू मानना म्हळ्यार तूं जेजू नाकारता. तर म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आनीक जायतो लोक म्हणटा जेजू दुसरी पाट येतलो तेदो आमी जेजू जिती मातली म्हूण. जें हांवें म्हज्या बापा सोबेन देखलां तें हांव सांगतां आनीक जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. हांवूय तेंच कोन्न येयलो. मुगेलें बापाय गेलें मामी गेलें पळय आयकलोलें ओर शेमा शेपाय ती कितें जियेलीं आपल्यागे बळाचें आपल्या जाय तें कोन्न तेश कोन्न हांवूय जियेलो. म्हाका दिसलो संवसार मुगेल्या बळाचें चलता. म्हाका जाय तेश कोन्न संवसार म्हज्यान चलोवन जाता आनीक हांव कातोलीक म्हणून मेलो म्हणटच म्हाका स्वर्गीचें राज मेळटलें. पूण गिन्यानाचेर उजवाड घालून तोजवीज करून शिकोवन हांव पवित्र जालो. तुमी आजून तुमगेले बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तर हें तुमी सोडून दियाय. ना जाल्यार तुमी गुलामां देंवसारा गेलीं. तुमकां कांय देवाच्या राज्यांतुलें बरें भोगूंक संवसारांत मेळपाचें ना. तेजे भायर तुमगेलीं भुरगीं आनीक पिळग्यांच्यो पिळग्यो चिंतयाय तुमी. हो पळय तुमचो वायट इनाम आहा तो फकत तुका न्ही तुगेले बायल भुरग्यांक कंटिन्यू जाता. तुमकां लागून तुमगे भुरगीं कितू भुरगीं मरून गेलीं. कोणा आवय बापायक माय पायक मामा डाडा लागून. 39 तांणी ताका पोर्तिपाळ केलो. अब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें तुमी अब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्यात जाल्यार जें अब्रामान केलें तें तुमी करतलीं आसल्यात. पूण देवा कडसून आयलोलें सोत हांवें तुमकां सांगलां तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. अब्राहमान अशें करूंक ना. तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायचीं.
ताणें ताका म्हणलें, कामसारान आनीक जल्माक येवंक ना. आमचो एकलोच बाप आसा, तो म्हणल्यार देव. जेजून ताका म्हणलें, देव तुमचो बाप जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात. कित्याक हांव देवा तावन उपजलां आनीक आयलां, म्हजेच खोशयेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. हांव सांगता तें तुमी कित्याक समजून घेनात? कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना? तुमचो बाप देंवचार आनीक तुमच्या बापायक जाय तें करूंक तुमची खोशी. मुळाक तावन तो प्राणघातकी. तो केन्नाच स्वतांत रिगलोलो ना, कित्याक ताचें सोबें सोत ना. तो लोटीकपणान सांगता तेन्ना आपल्या सोयीबा पोरमोणें उलयता, कित्याक तो फोटकिरो आनीक फोटींचो बापूय. पूण हांव सोत उलयतां, देखूनच तुमी म्हजेर बावाट दवरिनात. तुमचे भितरलो कोणूय म्हाका पातोक आसा म्हूण दाखयात. हांव तुमकां सोत सांगता जाल्यार कित्याक म्हजेर तुमी बावाट दवरिनात? जीं कोण देवाचीं उतरां आयकून घेतात, तुमी देवाची न्हूय देखून तुमी तीं आयकून घेनात. तर हिंगा जेजू तांकां जाता ते भाशेन सोजमावून तांकां सर्गीचें राज उक्तें करूंक जेजून तांकां जायती तोजवीज केली. हिंगा जात ते भाशेन सोजमायलें. ती म्हणटाय, आमी आब्राम आमचो बापूय म्हणटाय ती. तांणी जेजूक परतिपाड केलो, आब्राम आमचो बापूय. तर आतां ते म्हणटाय, अब्राम इज माय फादर म्हणटाय ती. तर आमी आब्रामा गेली संस्था आब्रामाच्या वयल्यान आमी जल्म येयलें. जेजून म्हणलोलें आब्रामाक, आय वील मेक यू फादर ऑफ मॅनी नेशन्स. तर आब्रामान कितें केलें? जें सांगणें देवान भासायलोलें आब्रामाक की हांव तुका राष्ट्रांचो बापूय कोतलो, पूण तेगेली एज जालोली 100 आनीक इतू वर्सां तो बापूय जावंक ना. तरूय पूण इतू वर्सां तो देवागेले सांगण्याचेर चित दिवन देव पळय सांगतालो, वच आनीक नोखेत्रां मेज, आनीक तो नोखेत्रां मेजतालो, इतुलीं भुरगीं आपूण तुका दितलो, अशें देव आब्रामाक सांगतालो. तर आब्राम देवाच्या उतराचेर सारको दुबाव नासतना 100 वर्सां पुराय रावलो आनीक 100चे ताका भुरगें जालें. तर आमी हिंगा जेजू कितें सांगता, तुमी तर आब्रामाची तरी भुरगीं, आब्राम तुमगेलो बापूय जाल्यार तुमी आब्राहामान केलें तशें करून हांव देवागेलो पूत म्हणटच तुमी म्हजेरूय बावाट दवरपाक जावो आसलोलो. हांव आनीक दुसरें आनीक कितें घडूंक येयलो ना, पूण म्हाका तेचेर रोसणार बापान म्हाका धाडला. तुमी आब्रामाच्यो पूत धुवो जाल्यात जाल्यार जें आब्रामान केल्लें तें तुमी करतलीं आसल्यात. आब्रामान देवाचेर आपल्या काळजा मोनान आनीक दुबाव नासतना बावाट विस्वास दवरलो. पूण देवा कडसून आयकोलेलें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. तर ही खबर हे जिदेव लोक मानून घेवपाक तयार नाय. जेजून तांकां सांगिल्लें आनीक सांगपाची खबर सोडय. तेणी आपल्या दोळ्यांनी खुद मिलाग्रो पळोवन वयताय थिंगसान ते जेजूक सारके फॉलो कोताले आनीक एक मिलाग्र तेणी जेजूगेली चोयल्या. आनीक ते मानून घेवपाक तयार नाय. कित्याक तेगेलें सीट वयता, तेगेलें रेशन वयता, तेगेलें दर्जो आनीक तेगेलो पळय गांवांत पळय इतू वर्सां तेगेले फामिलीन पिळग्यांनी पळय हें तेगेलें पाद्रीपण पळय तेगेलें पाद्रीपणाचे घोरा बी आहाय ते तेगेले निसोणटोन जाताय आनीक जेजूगेलें राज स्थापन जाता. कित्याक जेजू म्हळ्यार देव आनीक तेगेले हे फोटींगपण राजाचेर तेंगे पाद्रीपणाचेर आतां हिंगा उंवार येवन पाद्रीपण उडोवन वयता म्हणून तेणी जेजू केसो मानून घेवंक ना. आब्राहामान अशें करूंक ना. तुमी करतात तीं कामां. आब्राहामान अशें करून देवा केट केलो ना. हे आतां देवा केट कोताय. आपल्यागेलें सीट वयता, आपल्यागेली बसका वयता,
आपल्यागेलें नांव वयता पाद्रीपण संवसारा बोडे गाजतालें. आमी देवागेलीं भुरगीं, इस्रायल लोक देवाचीं भुरगीं. हें सगळें आतां निर्फळ उमत्या कोळशार उदक जाता म्हणून हें तेणी इतुले सोयशीं मानामेंत घडोवन हाडलोले. ते तेंगेले मानामेंताचो सारको लोट येवन उडोवन गेले मो. आतां तेंगेलें आळ्यान दवरपाचें कांय ना. तेका लागून ते जेजूक आतां साप नाकारताय. तुमी करतात तीं कामां तुमच्या बापायचीं. अब्रामान अशें करूंक ना. तांणी ताका म्हणलें, तांणी जेजूक म्हणलें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा, तो म्हणल्यार देव. आतां ही गुडायन जेजू भायर मान. आतां तेणें देवा बाप केला वचय. बाप केलो बरें आहा म्हणून सारकें आहाय. आतां ती जेजू गेलें आयकोनाक म्हणून देवा बाप देखून म्हणपा ती रेडी जालें हिंचोय. ते पाद्री सगळे. तो ते म्हणटाय आमकां देवान रचलें. देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार जेजू म्हणटा हां, तुमी म्हजो मोग करतलीं आसल्यात. कित्याक हांव देवा थावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. आतां जेजू तेका आनकोडे कन्फर्म कोता. तेन्ना जेन्ना तेणी म्हणलें, जेजू आमगेलो एकलोच बाप आहा, आमचो रोशनार देव, तेका आमी मानताय. तेन्ना जेजून म्हणलें, तुमी तर बापा मानताय जाल्यार तुमी म्हाकाय मानपाक जावो. कित्याक तुमी म्हणटाय त्याच बापान म्हाका धाडला. हांव म्हजेच कुशेन येवंक ना. देवान मेळोन प्लान काडून जेजूक संवसारांत धाडलो, पाठयलो. तर सगळे रोचणेन जे भाशेन जेजून हिंगा सांगिलां, एक रोचणेन जेजूचेर भावाट दोन जेजू आपल्यागेलो देव, रोचणार सोरवणार म्हणून मानून घेवन कातोलीक जावपा जाय तेंचोय जेजू सांगता. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. कोणें? देव बापान धाडला. तर लोक कित्याक माननाय जेजूक? 43 हांव सांगतां तें तुमी कित्याक समजून घेनात? कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना? हे आतां लोक जेजू गेलीं उतरां आयकतलो म्हणून आतां लोकांन आयडियर काडल्या की तुमच्यान आनीक दुसऱ्या धर्माचें कांय आयकोंक जायना. आनीक कातोलीक पळय तुमकां कितें सांगताय ते आमकां दुसऱ्या धर्माक कन्वर्टेर कोताय म्हणून आतां आमगेल्या कातोलिकाचेर सगळे गोवोरमेंटांनी हें काडलां. फाल्स आमचेर आरोप घाताय ते आमी लोकांक कन्वर्टेर कोताय म्हणून. हांव तुमकां सांगना एक देखून दुसरे जातीच्या मनशाक कन्वर्टेर कोराय म्हणून. पयले कातोलिकाकूच तुमी पवित्र कोराय, मागीर आमी कन्वर्टेर करपाक गरज नाय. ते कोण उलयताय आमी फोर्स कोताय मग ते आपूण धांवन येतले शेबड्या लयत. हिंगा आमचो गुन्यांव आहा कातोलिकांचो, कित्याक आमी पयलीं पवित्र नाय. तेका लागून तेंका स्वता आमी तेंकां धाडायन बुडोवन आमी तेंकां पिकोयताय म्हण तेंकां चोरां वय सद्या सान्न्याचो दुबाव. एक लोकांक मिलाग्र जाता म्हणून तेंका स्वता की ते मनशां आमी धाडायन पिकोवन हॉर्सान कन्वर्टेर कोताय म्हणून. पूण जीं पळय कातोलिकां जालीं तीं आपल्याचे आप कुशीन मिलाग्र अजापान चोयन तेंगेल्या जिवितांत तीं कातोलीक जालीं. पूण एशें कोन्न तो सगळे कातोलीक तर देवागेलें काम तर करपाक फुडें सरले जाल्यार हो फायदो सगल्या लोकांक जातलो. एशें कोन्न एक दोग जाणां जावपाना तो गांवां. आख्खे कंट्रींत 1 2 3 4 हिंगा थिंगा खूंय एकले मनशां जावपाना. आतां आमगे आख्याच गोंयांत कातोलीक जाल्यार चोया तुमी कितें जातो तें. अजापा मिलाग्रोचो धुंवर जातलो. आतां फकत तियात्रांचो आनी कांतरांचो आनी विसिडीचो कॉमेडीचो धुंवर कोताय वचोय आतां वायटाचो. अजापा मिलाग्रींचो धुंवर जावपाचो आमगे कातोलिकांक गेलो. पूण आमकां देंवसरान आमगे मोती घालून आमी गोंय सांबाळून भोंवताय. आमी गोंयची मायभास कोंकणी भास सांबाळून भोंवताय. तियात्रांनी म्हणटाय ती जिवी दवरल्या तेक सांबाळून भोंवताय. आनीक तुमगेल्या जिवाचें, तुमगेल्या बायल भुरग्याचें, तुमगे संवसाराचें तुमी निसोंटन कोन्न सुणिया भाशेन तुमी मोत्ताय. कोणा सांबाळूंक? मांयक? खुंयचे? मांय भुमी म्हणटाय तुमी. भुमी मांय? माती मांय? कातोलिकांक तकली पावली खूंय? तुमकां हे पळय तियात्र दिसता आनी हे पळय नाचयताय तुमकां. उंगली पे नचाता हे म्हणटाय ते.
तुमकां सांगताय आपल्यागे माय भाशेचो मोग करयाय, माय भास सांबाडटाय आमी, आमकां आदार करयाय, सोडपाचें चोवपाचें सोडनाकाय. माय भास कितें? भास तुका स्वर्गार व्हरता, भास तुका जैच्या दिता. कोंकणीन तुका कितू काम मेळटाय कोंकणी उलयता तें, गोंया कितू गव्हर्मेंट जॉब दिता कोंकणी उलयताय तेका. हेंगेल्यो सगल्यो फोट्यो आयकपाच्यो सोड्याय. ही कोंकणी मायभास सांबाळटाय, गोंयची माय सांबाळटाय, जमीन माय. जेजून तुमकां रोचलें जमीन देव. आनीक आनीक कितें सांगताय ते, आमकां आदार करयाय, आनी हें सगलें मागीर तुमकां देव बरें कर म्हणटाय ते. आनी मागीर देवागे हुरीस घाताय, आनी कितें मिलाग्रींचो हुरीस म्हणटाय, आनी कितें सांतांक मुखार काडटाय सांताच्या आदारान, हेज्या आदारान, तेज्या आदारान, आनीक मागीर फोटू घाताय मायच्या घोवाच्या आदारान, आनी कोण जायते मनशां फोटू येताय म्हाजी, ही बायल भुरगीं, ही फामील हाच्या आदारान, आनीक ताच्या आदारान. हें सगलें तुमकां संवसारांत सुण्याचे भाशेन, सारकें पिशाच्या सुण्याचे भाशेन तुमकां तेणें कोण सोडलें? गोंयकार कातोलिकांक. आनी कोणानी? कातोलिकां हे दोशेचेर पावल्याय. देंवचार तुमकां सारको उंगली पे नचाता हे कातोलिकां गोंयकारांक. तुमचो बाप देंवचार, आनीक तुमच्या बापायक जाय तें करूंक तुमची खोशी 44. तुमचो बाप कोण? तुमगे आतां इंटरनेट, टीव्ही आनी हें तें सगळें तुमगेलो देव जाला. तो कोण? देंवचार वचूय. जेजू डायरेक्ट सांगता. माय भुमी सांबाळपा तुमी मोर्चा काडटाय, हें काडटाय, हें नाका तें नाका, मग तुमी सारकें जीव दिताय, हें कोताय तें कोताय. कोणा हाच्या तें? तुमगे भुरगीं बरीं भोगतलीं, कितू भुरगीं मेल्याय ती चोयाय. तुमगे भुरगीं हाल उतली म्हूण कोण सांगत तुमकां? गॅरंटी आहा? तुमी पवित्र आहाय? हें सगलें करपाचें सोड्याय, लोकांक पवित्र करयाय, आनीक गोंया अजापां मिलाग्रेंनी बंद दी. हेर कितें जाता तें देव पळोवन घेतलो. तेका मांयक भुमेक आनीक माय भाशेक सांबाळपाक तुमी तुमगेलें जिवीत पेड्ड्यार कोन्न निसोणटोन कोनाकाय. तुमगेलें तशेंच तुमगेल्या फुडाराचें, तुमगेल्या बायल भुरग्यांचें, आनीक तशेंच पिळग्यो येतल्यो तेंचें. तुमी पिळग्यांक लागून म्हणटाय तें घर सांबाळूंक भोंवताय, ओर भाट सांबाळूंक भोंवताय, गोंय सांबाळूंक भोंवताय. तें तुमगेलें भुरगीं उत्तोलीं जाल्यार पयलीं तें चिंत्याय पयलें. पवित्र नाय तेंगेले एक मिनतीचो ओर हाल्याच्या दिसाचो गॅरंटी ना. देंवचार तुमगे केदो विकेट उडयत म्हूण चोयाय, न्यूज पेपराचेर चोयाय मोन्ना येताय तीं. कित्याक म्हजें उतर तुमच्यान कानार घेवंक जायना. तुमचो बाप देंवचार, आनीक तुमच्या बापायक जाय तें करूंक तुमची खोशी. तर हे पळय देंवचार पळय तुमकां कितें सांगताय तें तुमी खोशयेन सारकें तेंकां इतुलें लायक, इतुले व्यू तुमी तेंकां देंवचारांक दिताय. तुमी तुमकां बाप देंवचार म्हणून तुमी तुमगेल्या जिवितांत मांडून घेयला, आनीक सगलें वायट तुमगेल्या जिवितांत, तुमगेल्या घराब्याचेर आतां तुमी काम नासतना बसून आहाय. हें सगलें तुमगेल्या संवसारी आशेक लोबदोन, आनीक हे इंटरनेटाक लोबदोन तुमगेली दोशा ही जालो आतां. मुडाक तावन तो प्राण घातकी तो केन्नाच स्वतांत रिगलोलो ना, कित्याक ताचें सवें स्वत ना. तेणें देवाक कॅट करपाक म्हूण चिंता तो. देवागेल्या पावराचे बोले कोणागलो पावर चोल ना, पूण तो इतुलो पिसो जालो सारको. तो पीस जायन आपल्याक लोक आपल्याक सगळे आंज बोडवे ओ लुसिफेर आहा तो म्हणटालो आपल्याक देवाचे भाशेन सगळे मान दितले. हांव सांगत तें सगळें आयकतले. हें तेगेलें म्हणणें आसलोलें, तेगे चिंतप आसलोलें, आनी हेका लागून देवान तेका इफेर्नांत शेवटिलो. कित्याक तो मुडाक तावन प्राण घातकी. तो केन्नाच स्वतांत रिगलो ना, कित्याक ताचें सवें स्वत ना. तर पळय हे तुमकां सांगताय त्यो सगल्यो फोट्यो, आनीक तुमी भरपूर जाणाय हें पळय तुमी कितें आयकताय, तुमकां पळय कितें बरोवन तें आयकोन दिताय त्यो सगल्यो फोट्यो. तितून स्वत कांय ना. तें सगलें देंवचारा गेलें, कित्याक तांचो तेंगेलो लेखेचो, तेंगेले लिपेचो लिपी आनी लेखी म्हणटाय ती बरोवपाची,
तेगेलो ताचो देंवचार तेगेले मोतीन घाता अशें बरोय आनीक तुगेलें हीट जाता मो आनी ते मागीर लोकांक सांगताय हें मुगेलें हीट जालें हेजी सेंच्युरी जाली इतुले 50K व्यू मेळ्ळे आनी कितें म्हणून सारकें वयर थिंगा व्हडलो बॅनर करून घाताय ह्यो सगल्यो देंवचारा गेल्यो फोट्यो आनीक तितूंतल्यान तुमकां बरें कांय येवपाचें ना कित्याक जेजू साप सांगता तो फोटींचो राजा तेगेल्यो सगल्यो फोट्योच तेगेलें सोत म्हणटा तें तेजे भितर ना तर तुमी हिंगा ब्रेक मारपाचो सारको इम्पॉर्टंट तुमगेलो तर घोराबो तुमकां सांबाळपा जावो जाल्यार हें सगलें यूट्यूब सोशल मिडियाचेर पडे येता हें सांबाळ्या तें सांबाळ्या गोंय सांबाळ्या भास सांबाळ्या आनी कितें सांबाळ्या म्हणटाय तें हीं सगलीं फकाणां जरी तर तूं पवित्र जालो तुगेलें सगळी तयारी करून तुका देव दिता आनी तें तुका सांगून कितें भोंवताय तूं हें तुगेलें सगलें तयार करपा जाय ना जाल्यार तुका गव्हर्मेंट अशें करून आगोवन हातलो हें तें बील पास करतलो आनी तुमकां होणा उडयतो मो हें देंवचार सांगो भोंव तुमकां देव सांगता तुका कितें जाय तें म्हाका खबर आहा तुका झगडपाची गरज ना कोणा कडेन तुका मोर्चा आनीक हें तें काडपाची कसली गरज ना आनी तुका पडे कोण सांगता आमी हेजे झगड्या तेजे उलया आमी पिळगे सांबाळ्या पिळगे राखून दवरया हीं सगलीं फकाणां तुमी तर पवित्र नाय जाल्यार तुमगे आनी पिळगे कितें जातल्यो पिळगे त्यो पातकान आनीक त्रासांनी तेसो पिळगेन दोन कितें करूंक पडे वायट आतां पडे लोक जियेता आनीक दुयेंसांनी आनीक हेणे पडे जियेता तेंकां सांबाळून तुमी कितें कोताय बरो घोराबो पवित्र घोराबो घोड्याय सासणाक उत्तलो संवसारांत पवित्र घोराबो 54 जेजून परतीपाळ केलो हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच तरी तुमी ताका वळखूंक ना पूण हांव ताका वळखतां ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फटकिरो जातलो आसलो पूण हांव ताका वळखतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राहाम तुमचो बाप खुशाल जालो ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो हिंगा 54 जेजू जुदेवांक परतीपाळ कोता हो कोण ज्यूस पडे आत पड जियेताय तेंगेले ते शेपाय शेमाय तेंगेले पुर्वज ते तेका लागोन हे पळय आतां लोडटाय ते तशें आहाय ते तेका लागोन ते तर तुमकांय हांव वॉर्निंग दिता तुमी तर अशें लोळोन दीस काडले जाल्यार गोडी आनी कितू पिळगी वयतली खबर ना जेजू येवपर्यंत पूण जेन्ना पुरें जेजू येतलो तुमगेल्यो पिळग्यो अश्योच जोखमातल्यो संवसारांत आतां पळय तुमी कितें करून जोखमाताय ते भाशेन सगळें वायट कोन्न वायट चोयन आनीक संवसाराचे आशेक लोबदोन सगळे वस्तू घांस माताय तेजे भाशेन तुमगेल्यो पिळग्यो त्यो चिंतल्यो त्यो आनी कांय बरेपण येवपा ना तितून तुमी तर हें तर प्रवचन आयकोन तर तुमी मन बदलून पवित्र जायना जाल्यार तुजें आनीक तुमचे फामिलीचें कोटा हांव म्हजीच व्हडवीक करिना जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा तुमी तुमचो देव म्हणटात तोच आतां जेजू हिंगा पुतून सांगता आपूण देवागेलो पूत तुमी पळय देव म्हणटाय तेगेलो पूत आपूण आनीक तो म्हजो बाप हेंचो डायरेक्ट सांगिलां चोय म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा कोण म्हजो बाप तुमी तुमचो देव म्हणटात तो देवागेलो चेडो हांव हें आनी व्हडलें गणीत न्ही तें सोडून आनीक
सांगपाचें आनी सोजमावपाचें तें कांय ना चोय. हांव म्हजीच व्हडवीक कोरीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. आतां हितूले साप सारकें देव जेजू सरळ सरळ सारको उलयता. उगते सारके सोंप्या उतरांनी. तुमी तुमचो देव म्हणटा तोच. आतां तो जिदेवान बरे भाशेन सांगूं वता, तुमी तुमगेलो देव म्हणटाय तो मुगेलो पाय आनी हांव तेगेलो चेडो. म्हणटोच हांव देवासान येयला, म्हणटोच हांव देव जालो. हितू आनीक कोण जेजू देव म्हणटा ते दाखय म्हणटाय, तेगेलें मोना केसो मातेर जाल्या, वो मोना तो ते मनीस कितू आवट जाले तें म्हाका कांय कळना हेजेर. हेजेर जायती वळी आहाय जाणाय तुमी. सदां तुमकां वळ तेसो मेळ्ळोले पाटी हांव तुमकां उगडास कोता, की तुमच्या कानार एक दीस पडटलें जरूर कोण ना कोण देंवसारेन तुमच्या कानाचेर मारतलो, की दाखय म्हाका जेजू देवाचो पूत हूंय बरयलो आहा बायबलाचेर. जेजून हूंय म्हणलां आपूण देवाचो पूत, वर आपूण देव हूंय म्हणलां. येसोले पिशे आजून संवसारांत आहाय. कित्याक ते दोळे आसोन कुड्डे, कान आसोन भेरे जाले. जेजून बायबलाचें म्हणटा तेशें कोन्न. तेंकां जेजू मानून घेवपा नाका, कित्याक तांचे धर्माचे वडील तांकां जिवेशी मारतले. तेणी तर मानून घेयले जाल्यार. आनीक तांगेले धर्मांतले ताका नाकारतले. ताच्यो फामिल्यो काबार कोतले तेंगेल्यो जितीमान. तेका लागून ते मानून घेवपा कबूल नाय. आनीक ते तुमच्या कानाक घाताय, आमकां येवन सांगताय, दाखोयाय जेजू हूंय आहा, हूंय म्हणलां. तेंच स्वता ते आमकां पिश्यां काडटाय म्हणून. पूण तुमकांय आनी आमकांय तो बायबल खबर ना म्हणून आमी होगे रावले. पूण आतां जूंय म्हाका वळ मेळटा, थूंय हांव तुमकां शाटूक कोत्ता. तेंचे तोंडार मारय म्हणून ह्यो वळी काडय आनी सारक्यो वाचय आनी दाखोवय तेंकां. नाजाल्यार रेफर कर म्हूण सांगाय. हेंचो जॉन 8:54 आनी एकू कळ्ळें न्ही. हांवें मुगे इंग्लिशीन तशेंच कोंकणीन जूंय म्हाका वळ मेळटा, थूंय हांव तुमकां शाटूक कोत्ता हे मुद्द्याचेर. कित्याक तो लोक जाणा, पूण तो आपूण नेणार म्हूण दाखयता. एशें कोन्न ते आमकां पिश्यां काडटाय आनी हो देंवचार तेंचे भितर आहा तो तुमगेलो भावाट आलोवपाक आनीक बोंद करपाक तो देंवचार चिंतिता. पूण देवागेलो पावर देंवचाराच्या वोन चड न्हय. कित्याक देंवचाराचो पावर आतां संवसारांत चलना. हे व्हडले तुमकां सांगताय ते व्हडले पिश्यांचे पिशे. देवान ऑलरेडी संवसार पोत्तून जिखोन घेयलो जेजूक धाडून. संवसार कितलो देखून वायट जाल्यार आतां देंवचाराच्यान पोत्तून संवसार जिखोंक जायना. द गेम इज ओवर. सोगलें सोंपाडलें देंवचारा गेलें, सोगलें फिनीश आनी कांय उरलो ना संवसारांत. हिसाब किताब जेजून बराबर कोन्न पोत्तून देंवचाराक इफेर्नांत शेवटिलो. तेणें पडे येवेक पडे केट केलोलें. तेजें सोगलें केट जेजून पोत्तून काबार करपाक लागून आपल्याचेर घेवन आपूण खुद मेलो. हो जेजूक देवाक इनाम हे भाशेन फारीक करपाक पडलो. कित्याक हितूले मोगान रचणां आदाम आनी एव देवागेलें उतर मान नासतना मोडून मेकळीं जालीं. तें फळ हायन. हाकाच लागून देवाक हो सारको गंभीर रस्तो धरून जेजूक संवसारांत धाडपा पडलो. सारको मारेकार रस्तो, कोश्टांचो, त्रासांचो. हांव म्हजीच व्हडवीक करीन जाल्यार म्हजी व्हडवीक कांयच न्हय. तुमी आतां संवसारांत तुमगेली व्हडवीक दाखोवपा भोंवताय. जेजून देखून देवागेलो पूत ओर पातोक नासतना संवसारांत येयल्लो. तरूय कोण जेजून म्हणलो ना, चोय हांव मुगेले व्हडवीकेचें कोता. कित्याक हांव देवाचो पूत, हांव पातका विणें जल्मला ना. आमी मनीस जायन देखून आतां आमगेलो हितूलो नेट जाला. आमी म्हणटाय मुगेली फामील माय शीप माय ऑर्डर. हो पळय लोक असो म्हणटा. तेंगेले जिवितांत चोयाय तुमी कितें जावपा आहा तें चोयाय तेंगे जिवितांत.
तुमकां दोळ्यांनी दिश्ट पडटलें. माय शीप माय ऑर्डर म्हणटाय. आपल्यागेले व्हडवीक आपल्यागेल्या तोंडान पडे उलयताय. ती जेजून सांगिल्लां कांयच न्हय. आमगेलें काम तर आमकां संवसारांत वॅलीड जातलें जाल्यार आमकां देव आहा धाडलेलो. देवान तें वॅलीड करपा जाय. देवागेलें तेजेर सिग्नेचर आसपा जाय. म्हणटकच तुगेलें नांव बूक ऑफ लायफ सर्गीच्या बुकाचेर आसपा जाय. तेन्ना तुगेले संवसारांत पळय तूं कितें व्हडवीक सांगू वता वो कितें तूं काम कोता, तुवें पळय कितें जेजूगेली मिनिस्ट्री चालू केल्या, तेक लागोन तुगेलें नांव स्वर्गाच्या सासणाच्या बुकाचेर बरयलोलें आसतलें. जिविताचो बूक, बूक ऑफ लायफ. बायबल वचमाऱ्यान चुये. तेन्नाच की तूं स्वर्गार वयतलो आनीक हेंचोय म्हजी व्हडवीक करपी म्हजो बाप आसा. आमगेल्या रोचणारा देव बापान मानता, देवा बापाक मानता तसलें तरी आमी जिवीत आमगेलें सार न्हय जाल्यार आमगेल्यो संवसारांतल्यो व्हडवीको कित्याकूच उपकारो न्हय. तर हे संवसाराच्या आशेक आनीक नांवाक आनीक पदाक आनीक कॉम्पिटिशनाक आनीक टॅलंटाक जो मनीस व्हडवीक दाखोवन चलपा सोदिता तो कांयच न्हय. तेगेलें संवसारांतूय कांय एक बरें जावपाचें ना. ना म्हणून तेका शेवटी सासणाचें सुखूय मेळपाचें ना. 55 तरी तुमी ताका वळखूंक ना. पूण हांव ताका वळखतां. ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलोलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलो आसलों. आतां हे बेस बरें जेजूक खबर आहा. हे सारके साप आपल्याक फोट मारताय आनी ते बेस बरें जाणाय की जेजू जावन आसा देवागेलो पूत. जेजू जावन आसा खुद देव. कित्याक हे धर्माचे वडील आख्खो ओल्ड टेस्टामेंट बाय हार्ट जाणाय. कित्याक तेंकां आनीक जिवितांत काम ना. तेंगेलें कामूच तेंगेल्यो पिळगा, तेंगेलें बिझनेस जालां पाद्रीपण. पायच्या फाटल्यान पूत, पुताच्या फाटल्यान नातू, नाताच्या फाटल्यान येताय ते हे सगळें तेंगेलें बिझनेस जालां. आनीक तें बिझनेस तो भुरगो जात ते दिसा तेंगेलें शिकोवपाचें कॉमेर्स जाता. कित्याक तेंकां आनी काम धंदो कांय ना. हे तेंगेलें रोजी रोटी सोदांचीच. आनी हेका लागून तेंकां पागार मेळटा आनीक फामिलीक बरो हें मेळटा, पोरामूस जाता फामिलीचो गव्हर्मेंटा वयल्यान. तर हें तेंगेलें पद वयतो म्हणून ते आतां फोटी मारता हेंचोय. जेजू तेंकां डायरेक्ट सांगता वचोय, हांवूय तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलो आसलो. तेंकां सगळी खबर आहा, बेस बरी खबर आहा तेंकां. पूण ते फोट मारताय. आतां तुमकां पळय कितें करून फोट मारताय. बायबलाचेर दाखय जेजून आपूण देव हूंय म्हणला. जेजू देवागे पूत हूंय आहा. जेजू कोण जितो मारला, जेजू मेलो ना. हें सगळें दाखय म्हणटाय. हे सगळे फोट मारताय आमकीन. हेंक इंग्लिशीन लायर म्हणटाय. बीग फॅट लायर. हितूले बायबलाचे प्रूफ आहाय एकूच न्ही, कितू प्रूफ आहाय. प्लस लाखांनी लोक प्रूफ आहा वचोय बायबलाचेर बरयलोलो. तरी तुमी ताका वळखूंक ना. पूण हांव ताका वळखतां. तुमी जिवीतभर तुमगेल्यो पिळग्यो मरोन गेल्यो वो तुमी बायबल दुसऱ्यांक शिकयन इस्रायल लोकांक. पूण तुमी देवाक वळखूंक ना. देवा तुमी रोचणार देवाक, रोचणार बापाक तुमी वळखलोलो ना. तुमी हो तुमगेलो धर्म पळय तुमी शिकयताय तो तुमगेलो धंदो जालो आहा धंदो. तुमी वयल्या वयर आचून शिकयताय जालो दीस काबार. तुमगेलें पळय सोनवार आसलो तेतून आतां आयतार म्हणटाय तो. आयतारा तुमगेलें मीस काबार चलाय घरा काबार. आचिल्लें तुमकां धाडलीं. ती एक अजाप ना, एक मिलाग्र ना, तितून एक खांय ना. हो तेंगेलो धंदो जाला. तेका लागून तेका देव कोण, बाप कोण आनी पूत कोण आनी पवित्र आत्मा कोण आनीक संवसार कोण रचिला आनीक संवसार कोण चलयता आनीक मेल्या हूंय वयताय तें तेका कांय पण गेलो ना. कित्याक तेणी हो हें पळय देवाचें उतर आहा तें फकाण गेलां.
एकाची लागून आतां जायतो लोक आमकां कातोलिकां बोट दाखयता आनी आमकां हिंचार हो बायबल कितें काय म्हणून बायबल म्हणटाय ते कोराप्ट कुसोला बायबल सारको ना म्हणटाय ते हे फोट्यांचे पाय हेंचो बापूय जावन आसा देंवचार फोट्यांचो राजा होचोय काल आचिलो आमी आनीक देंवचार आतां हितूलो पिसो जाला कित्याक तेगेले आतां संवसाराचेर कांय चलपाना कितें म्हूण दिलो का तुमी मुडे बायबल कोराप्ट जाला ओ नाजाल्यार जेजू मेलो ना ओ जेजू देवागे पूत न्ही तुमी कितें मुडे आतां न्ही देंवसरा गेले संवसारांत चलपाचें कांय ना जेजू येयन संवसार जिकोन गेलो आतां कोण पडे हो कोराप्ट मुटा हो जेजू मानना तेगेलें निसोणटोन हितून आमकां म्हाका कातोली म्हाका कांय वायट जावपाना लोकांक तर म्हाका म्हणलें देखून जाल्यार आरे तूं हो पळय बायबल पळय शिकयता तो कोराप्ट हितून म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना तो मुट्टा तेका आनीक तेगेले फामील आनी तेगेल्यो पिळग्यो त्यो वचपाच्यो होणात पूण हांव मुगेलो आन्सर आहा तो हांव तेजे सारको शुद्ध रावतलो कित्याक हो पळय संवसार जेजून जिकोन गेला तो सासणाचे सासणाक आतां होकोत जातोलें तें झडटी आनीक आनीक संवसारांत शिकोवपाचें आनीक प्रवचन करपाचें ना म्हूण प्रॉफेट येवपाचे ना म्हूण सांजाल जाल्यार सांत शिकयतलो हेजेर आतां संवसारांत कांय दवरलेलें ना संवसारांत देव खूद येवन मनीस जायन प्रवचन कोन्न शिकोवन प्रॅक्टिकल थियरीक प्रॅक्टिकल कोन्न दुयेंस बरी करपाचीं आनी कितें करून जिवीत जियेवपाचें आनीक धर्माचो वडील कोण हूंच धर्म मानपाचो तें सगळें शिकोवन स्थापन करून गेलो तरूय तुमी ताका वळखोंक ना म्हणून म्हाका जेजू म्हणटा तुगे बापाक म्हणटोच म्हाकाय तुमी वळखलो ना बापायकूय वळखलो ना पूण हांव आतां हांव ताका म्हळ्यार सुर्गीच्या बापाक वळखता ताका वळखना म्हूण हांवें म्हणलें जाल्यार तुमचे भाशेन हांवूय फोटकिरो जातलो आसलो आतां हे सगळे धोंगी हे सगळे पोलके वोलके हे धर्माचे लिडर पूण हांव ताका वळखतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां तूं तर देवाक वळखता तूं तर जेजूक वळखता ताजें उतर सांबाळूंक जायें जेजू म्हणटा हांव बापाक वळखता कित्याक म्हाका बापान धाडला आनीक बापागेल्या उतरांचेर हांव चलतां म्हणटच हांव उतर सांबाळटां म्हळ्यार कितें जें बाप जेजूक फरमायता जेजू आयकता आनीक तें आपल्या दिसपट्ट्या जिवितांत वेव्हारांत घालून लोकांक शिकयता आनीक तें पाळटा ताचो उपयोग कोत्ता वेव्हारांत घालून ताचें फळ दिता मिलाग्रो वचोऱ्यां करून आनीक एकाच मुट्टाय उतर सांबाळप तूं तर कातोलीक म्हणटा जाल्यार तूं कितुलें जेजूचें उतर सांबाळटा हो तुमकां कातोलिकांक एक विचार तूं तर आपण कातोलीक म्हणटा जाल्यार तूं जेजूचें उतर सांबाळटा ओर तूं जेजूचें उतर सोडून सायबिणीचे फाटल्यान सांताच्या फाटल्यान ह्या खुर्साच्या फाटल्यान मातयेचे आनीक मेणाचे आनीक मोदराचे दोरेय तुमी हुरीस केसो बांदता ते जाणाय तुमी बेत्याचे शिमटाचे चिऱ्याचे हे सगळे मोडतीचे आनीक आनीक हे सिस्टम येयल्या आतां गोंयांत मेणाच्यो कितें हें कोताय मेणा मूर्त केलो आहाय तुगे तो पांय बरो ना तुवें पांय व्हरून दिवपाचो तुगे तो रे काळीज बरो ना तुवें काळजां व्हरून दिवपाची तुका तो भुरगीं ना भुरग्यागे मूर्ती व्हरून दिवपाची मेणाची आं जाणाय तुमी हेस्तां येताय घेवन हें सगळें मिठाय हें उजा मारे ह्यो पडे वस्तू हे कुडीचे साद्या पडे हिंकू वाटे मेणाच्यो ह्यो काड्या उजा मारे सगल्यो हेंका धाडाय हेका आमगेल्या हिंगा इगोर्जेच्या एरियांत भितर येवपा दिनाकाय कित्याक हें पोलकें हेका आयडल वर्शीप म्हणटाय आमगेलो देव कुड्डो न्ही
ह्यो तुगेली तुवें हात दिलो, पांयो दिलो, तकली दिली, नाक दिलें, कान दिलो, दोळो दिलो, तें चोयन म्हाजें तुगेलें काम करीत घडीत. पूण तुमी दिवपाकू जाय तें. ओ आनीक संबंद हुंयसान येयलो म्हणून म्हाका कांय कळना. नासलोलो येयलो तो हुंयसान. पयस चड जाले तो लोक दोळ्यांको कितें येता तें झगझगता तें सगळें भांगार सोता लोकां. पयलीं म्हणटून लोक फकत हाती लायतालो मेणाच्यो. आतां हें एक्स्ट्रा येयलां हेंचो हें. हे पळय कुडीचे सादे पळय मेणां येताय ते आतां न्यू येयल्यात. न्यू म्हळ्यार आतां काली येयले नाय ते. धरयाय तुमी 21st सेंच्युरी स्टायल ती. हें सगलें पळय तुमी केलां तेजेर जेजू साप आड आहात. आनी जेजून पळय बंद करपाक जेजू येयलोलो तें कातोलिकांनी चालू केलां. जेजूचे तोंडाचेर सारकें डायरेक्ट थापट हें आमगेलें कातोलिकांगेलें. तूं येयलोलो मरे बरें करपाक सो हें थापट हात आमी कातोलीक तुजें मात्ताय तें. पूण हांव सर्गीच्या बापाक वळखतां आनीक ताचें उतर सांबाळटां. जेजून आमकां इतुलें बरें साप सारकें उतरांनी बुरयलो आहा तें आमी कितू सांबाळना कातोलिकांनी. आमी आमकां जायत्यो वस्तू करूं भोंवताय त्यो जेजून बुरयलोल्यो न्हय. तुमी मेणाच्यो वस्तू करात, मेणाचे हात करात, मेणाचे पांये करात, मेणाचे दांत करात, आनीक कितें करात, आनीक हाडून तुमी म्हाका दियात. हांव तें तपासतलों, कन्फर्म करतलों. खरेंच तुमकां तें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आनीक म्हाका तुमचो न्यूज मेळलो जाल्यार म्हजें वायफाय कट जालें जाल्यार म्हजो तुमी गुन्यांव करी नाकात. आनीक वायफाय कनेक्शन बरें स्ट्रॉंग आसल्यार हांव तुमचे घोडे आयकोन घेतलो. तुमी वयतात थिंगा वचोन दियात. हुंय आहा. तुमी हें तुमगेलें नाक आसलोलें हें पळय कॉमेर्स केलां तें बंद कराय. हें असलें फेऱ्यां येवपा देखून दिवपा शिरीपणां कित्याक हो आमगेलो कातोलिकांगेलो भावाट हे मेणां हातींची आनी पांयाची आनीक हेजेर ना. तुमकां तोरी कातोलीकपण कातोलिकांत रावन तुमकां तरी एक पयशाचो तरी फायदो जातलो. दुसऱ्या लोकांच्या भायर कातोलीक लोकांच्या भायर कातोलीक लोकांचेर उलयता दुसऱ्या उलयना. तर तुमकांय तर दुसऱ्यांचे भाशेन जियोवपाक जाय जाल्यार तुमी पळय कितें चालू केलां तितून तुमी मरतलीं. त्रासान मरतलीं सारकीं. आनीक तुमकां तर एक पयशाचें तरी बरें जिवीत सारूंक जाय जाल्यार पवित्र जावपाचें. मुगे प्रवचन जो मनीस कोण पवित्र जातलो तेका मुगेलें प्रवचन पळय हें आयकोन कोण पवित्र जाता तो सुडलो विघ्नातुलो. आनीक तुगेलीं बायल भुरगीं आनीक तुगेलें कुटूंब आनीक तुगेली पिळगी ना जाल्यार हेर लोकांचे भाशेन सगल्या कातोलिकांक तेंच हातराचें शीत तोंडच्यान तिसल म्हणटाय तो शिराप देवान घायलोलो आदां येवेन पातोक आदारलें त्या दोणाक फळ खावन तोंडच्यान तिसल्स बायबल वर्स मारे 56 मोजो दीस पळोवचे आशेन अब्राम तुमचो बाप कुशाल जालो. ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. आनंद हेंचोय खूब खुशाल जालो म्हणलो ना जेजून. आनंद म्हळ्यार कितें जॉयफूल जॉय. तर तुमकां स्वता तुमी खुशाल आहाय जाल्यार तुमी देवागेलीं भुरगीं न्ही. तुमी संवसारी आशेक लोबदलोलीं ओलकीं पोलकीं कातोलिकां. तर ताका खूब आनंद जालो. आमगेलें जिवीत आनंदीक जावपाक जाय. आनंद भरीत जॉयफूल. कुशालकाय म्हणटा ती तुमकां सदां सांगोत हांव. कुशालकाय म्हणटा ती थोड्याच दिसांची ओ मिनटांची ओ ते पळय तुगेलें कितें फुंगसांव जाता त्या वखदार वयली कुशालकाय. आनंद म्हणटा तो तुका खबर आहा तुगेलो देव कोण. तुगेलो देव सगळे वस्तूचो आनीक सगल्या संवसारांत पळय तुका कितें दिश्टी पडटा तेजो रचणार सगल्याचो एक आनीक दोन वस्तूंनी. तो तुका खबर आहा तूं पळय जियेता तें सगळें एक आमगेल्या रचणार बापान रचिल्लो.
जें तो ऑक्सिजन देखून घेता तें देखून सर्गीच्या बापान रचिलां. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. तर हिंगा आब्राम तुमी जाणाय प्रॉफेट एब्राहाम इंग्लिशीन म्हणटाय, हिंदीन इब्राहीम म्हणटाय. हिंदी बायबल तो तुमकां मेळ्ळो जाल्यार इब्राहीम बरोबर आसतलें. म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो हो जेजूचे पयले 1000 वर्सां प्रॉफेट आहलो तो एब्राहाम आमी जाणाय. जेजू म्हणटा आब्राहामान देखून आपल्याक चोयलो आनीक ताणें तो देखलो म्हूण तेणें मुगेलो संवसारांत येवपाचो प्लान आब्राहामान दोळ्यांनी चोयलो आनीक ताका खूब आनंद जालो की हांव देवागेलो पूत संवसारांत येवपाचो आसा. हे पद्दतीन हे भाशेन आंकवार मोरेचे मोजोतीन हें पळोवन जेजू म्हणटा आब्राम आनंद जालो, आनंद भरीत जालो. 57 56 म्हजो दीस पळोवचे आशेन आब्राम तुमचो बाप खुशाल जालो ताणें तो देखलो आनीक ताका खूब आनंद जालो. तर आब्राहाम जेजूचे पयलो 1000 वर्सां पयलो येयल्लो संवसारांत आनीक प्रॉफेट. तर जेजू येतलो म्हणून ताका खबर आसली आनीक तो संवसाराचो सोडवणदार शेवटी एक दीस संवसार परतून स्वतंत्र जातलो ह्या वायटांतलो आनी खोटेपणांतलो एकाच लागून तो आनंद भरीत जालो. तर आमी आमचे मदीं आतां पडे हो आब्राहाम आशेतालो तो दीस येवन गेल्यार 2020 वर्सां जालीं पूण तेजे भितर पडे खुशालकाय आनीक आनंद तेजे भितर आसलो तो आमकां कातोलिकाच्या भितर दिसती पडलेलो ना. घोडे 2-3 सांतांक तो दिसती पडला आनीक तांच्याच वयल्यान आमी चोयलां सांताचें जिवीत कितें जालें तें. आजून पर्यंत 200 कुडी आमगेल्यो कातोलीक सांतांच्यो आहाय कुस नासतना. तर आमी हो दीस जेजू येयलो तो दीस पळोवन हो जेजूगेलें जिवीत हें मिलाग्रींचें ओजापांचें जिवीत देव संवसारांत कितें करपाक शकता आमकां लागून दर एक मनशाक लागून तें जेजून सारकें चोय दाखोवन आमकां दवरलो आहा. आनी आमकां कांय चोवपाचें कोणें देख दिवपाची आनीक तुका आपूण मुगे कांतरांतल्यान सांगोता मुगे कॉमेडींतल्यान सांगोता मुगे नाटकांतल्यान सांगोता मुगे तियात्रांतल्यान सांगोता मुगेलो इस्कीट कोन्न ड्रामा कोता तेजे वयल्यान सांगोता हें सगळें फकाणां. हें तुमकां सांगिल्लें सोडोम आनी गोमोरा म्हणटाय तो उगत कोन्न आचाय गुगलाचेर माराय बायबल वर्स बायबल चॅप्टर माराय आनी आचाय. ते तेंपार घोडटालें तेजे पाड आतां घोडटा पाड. तेदो म्हणटा कंप्युटर एज नासलोली आतां कंप्युटर एजन जाल्या. सोडोम आनी गोमोरा आहलो तेज्या परस पाड जाला संवसार. तर जेजू तो येवून नासलो जाल्यार संवसार केदो काबार जावपाचो. पूण देवान भास दिल्या संवसार आपूण केन्नाच काबार करपाचो ना. तेजे उपरांत मागीर देवान आपल्यागेल्या पुता धाडलो की जो मनीस संवसारांत पडे बरो वेव्हार कोता पवित्र जियेता दुसऱ्यांक आदार कोता आपल्या पुताच्या जेजूचे भाशेन संवसारांत दुसऱ्याचे वतमे आनी ताचें जिवीत संवसारांत सांबाळूंक भोंवता तांकां आपूण सर्गीचें सूख जें आदाम आनी एवेन भोगिलां पयलें फळ हाचें फुडें तें भोगूंक हांव तांकां फावो कोता म्हणून आनीक तें आतां आमचे मुखार आहा. आनीक म्हजे भाशेन तर तुमी पवित्र जाले जाल्यार तुमी तें भोगपाक पावतले ना जाल्यार तुमकां सगळें संवसारी जिवीत चुकतलें. तशेंच मागीर तुमकां देव म्हणटा तो तुमकां जेजू म्हणटा तो आनीक प्रॉफेट आनीक हे ते तुमकां सासणाच्या सासणाक तुमकां कोण चोवपाक मेळपाचो ना. इफेरना तुमकां हो देंवसा चोवपाचो आनीक तुमकां दिश्टी पडटलीं कोणी तुमकां इफेरना वयलें ती आनी कोणाक लागून तुमी इफेरना पावपाचें कारण तें ती मनशां थिंगा आसतलीं. तर इफेरना तुमकां कोण मेळपाचो आहा तो तुमी बेस बरें जाणाय तुमकां इफेरनांत कोण वता आनीक
कित्याक लागून तुमी इफेरना वयतलीं आनी तुमगे पिळग्यो कित्याक लागून तुमचे फाटल्यान तुमचे बोगले इफेरना येतल्यो त्यो तुमकां सगळ्यांक बेस बरी खबर आहा. पूण तुमी सोंशाचे भाशेन कानाचेर तुमी दोळ्यांचेर तुमी कान हाडले. सोंसो तेगे लांब्या कान पडे आहाय ते काडटा अशे दोळ्यांचेर हाडटा आनीक मागीर तेका स्वता आपल्याक कोण चोयना. मागीर फाटल्यान शिकारी येता तो तेका धोत्ता वत्ता. येसलो आमगेलो कातोलिकांगेलो बेस जाला आनीक मागीर सगळीं दोळ्यांचे कान दाखोवन सगळीं इफेरना वयताय आमी कातोलिकां. हें जालां आमगे कातोलिकांगेलें सोंशा भाशेन जिवीत जालां. सगळें आमचे मुखार हें आहा. ब्लॅक एंड व्हायट बायबल आहाय बरयलो आहा. जायते भाशेन बायबल आहाय. इंग्लिशीन कितू वर्जन आहाय, कोंकणीन आहाय, 2 वर्जन आहाय कोंकणीन. प्लस संस्कृतीन आसतलीं, प्लस मराठी आहा आमकां लागीं कोंकणीन, प्लस हिंदी आहा. हितू भाशो आमकां कोट्टाय गोंयकार कातोलिकांक. तोरूय पूण आमी सोंशाचे भाशेन जाल्याय आनीक दोळ्यांचेर कान हाडटाय आनीक आमकां स्वता आमी जियेताय तें जिवीत काटलीं आमी चलत तेश कोन्न आनी मागीर आमकां देव स्वर्गार व्हरतलो. 57 तेच ना जुदेवानी जेजूक म्हणलें तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनीक तुवें अब्राहमाक देखलोय. जेजून तांकां पोरतीपाळ केलो. खरेंचे खरें हांव तुमकां सांगतां अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. आतां हे पडे शीस आहाय ते जेजूक शीस न्ही पळय हे जिदेव पडे आहाय ते जेजूक फारावपा भोंवताले, जेजूक जीत मारपा भोंवताले ते जेजूक आनकोडे पिश्यां काडटा हिंगा. तुका आजून 50 वर्सां जावंक नात आनीक तुवें अब्राहमाक देखलोय. आतां जेजू भुरगो आहा वचय 30 वर्सांचे कोमेच केलें तेणें मिनिस्ट्री. तो 33 जालो न्हय तेका आजून. तर ते 33 वर्सां मनशां म्हणटाय ते 50 वर्सां इदा दिलाय ते उणें. ते म्हणटाय 30 वर्सांच्या मनशाक 50 तो म्हणटाय तुका आजून 50 वर्सां जावंक ना. ओके तुका आतांशी 30 वर्सां जाताय थिंगा आहाय म्हणल्यार जातालें. तो ते कितें म्हणटाय ते जेजू सांगले तुका 50 वर्सां आजून जालो न्हय म्हळ्यार हितू लागीं तेका जाणटे केला आतां जेजूक. जेजून तेका पोरतीपाळ केलो. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता अब्राहम आसचे आदीं हांव आसां. आतां जेजू 1000 वर्सांचे मुखार गेलो. हे फकत तेका 30 काण 50 थिंग वयताले. आतां जेजू 1000 वर्स मुखार गेलो आनी म्हणटा आपूण अब्राहमाचे पयलीं आपूण आहा. आतां हे कितें कोताय 59 कितें आहा देखून जुदेवांनी जेजूचेर मारूंक फातर उखल्ले पूण जेजू लिपलो आनीक देव मंदिरांतलो भायर सरून गेलो. आतां एक मनशाचे मारूंक हे पडे आहले येयल्ले ते फातर मारतले जेजूचेर. आज देखून इंटरनेटाचेर चोयल्यार कळटलो तुमकां कितें जालें लोक फातर मारताय. मोर्चे जाली फातर मारताय, कितें जालें फातर मारताय. हे पडे फातरायताय ते तेंक स्वता ते संवसार जिखों येयले म्हणून. दुसऱ्या फातरान मान हे कितू वर्सां रावतले संवसारांतूच आनी ते बरे भोगतले. जो दुसऱ्यांक स्वतायता तो संवसारांत केन्नाच बरें भोगपाना. कोणू जावं तो तुगे भाव जावं भयण जावं ओर इश्ट जावं आमीक जावं शेजार जावं वा दुस्मान जावं कोणू जावं. जो मनीस संवसारांत दुसऱ्या मनशाक दुखयता तो केन्ना बरो भोगपाना. तो सुण्या भाशेन पिश्या सुण्या भाशेन तेगेलें जिवीत जायन तो किडीपण मोत्तलो. ही देवागेली सिस्टम हिता न्ही लिपोवपाचें आनीक चुरचुरेवपाचें कांय ना. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां अब्राहमाच्या आदीं हांव आसां. आतां हेका जुदेवांक बेस बरी खबर आहा. जेनसीस बूक पयलो बूक देवान संवसार रचीत आसतना सारकें साप बरयलो आहा. सारकें साप. संवसार काळो कीट आहलो
संवसाराचेर वतमो भोंवतालो, झोंपय मारतालो. कोण वतमो होली स्पिरीट. कितू मनीस जाले आतां सद्या दोगो जाण धरया आमी, देव आनीक पवित्र आत्मो. आतां सांगिल्लें तेजेर मागीर सगळें रचून जातरीच देवान म्हणलें आतां आमी मनशाक आमचे भाशेचो आनी आमच्या सारक्याचो रोवच्या. कोणा म्हणलें? जेजू म्हणलें. आतां कितू जाण जाले? 3 जाण जाले. तेका लागून जेजू म्हणटा आपूण आब्रामाच्या पयलो आहात. तर हें एक बेश्टें आहा मनशा देखून जेनसीस आचल्या कोट्टोलें आनीक हे धर्माचे पाद्री, जिदेव धर्माचे पाद्री हे जेजूक बडे क्वेश्चन कोताय, जेजू बडे फारापा भोंवताय. ते जिदेव धर्माचे पाद्री तांकां बायबल एक वर्स ताका आत्तो पत्तो सगळो बायहाट खबर आहा. तोरूय पूण ते आपूण आमचे भाशेन सोंशाचे भाशेन दोळ्याचे कान हाडटाय आनीक आपल्याक कांय खबर ना म्हूण सांगताय. आनीक आतां ते जेजूक फातरांनी मारपाक वताय. कित्याक तेंगेलें आनीक हें पिशेपण आनीक तोखपाचें ना म्हणून तांकां कळ्ळें. जेजू साप तेंगेलो ओल्ड टेस्टामेंट तांचे तोंड्यार मारता, काण तोंडार मारतात सारको डायरेक्ट. आब्राहामान कितें म्हणलें? आब्राहाम आनंद जालो आनी आब्राहामाचे पयलो हांव आहलो. हें सगलें जेजू तेंचे तोंडार मारता आनी ते सारके जाणाय ते पक्के जाणाय ते जेजू सांगत तें. तेंको आनीक तेंगे आनीक हो धर्म आनीक लिपोवन दवरपा वाळायन दवरपा तेंका आनीक तेंगे उरलो ना उगोत. तेंगे जालें. नाक उदकां बुडयन मरपा तेणी इतू उगोत येयलो तेंगेलो. तेका लागून तेणी म्हणलें एखाद्या फातरांनी मारया आनी आमकां चान्स ना. हो आनी आमकां नीस पिवपा दिवपाचो ना.